7. So this is a new feature coming in that area. You see what beautiful. We will also do the beautification in that area. People should feel, अरे आम्ही फॉरेन कंट्री येयला काय म्हणून हे म्हाका थिंगा मुद्दाम करपा जाय आणि तुम्ही पळयतले 2 म्हयन्या भितर हे कंप्लीट जातले मॅक्सिमम 2.5 months. हांव इलेक्शन पुरती काम करना. मागे काम कंटिन्युअस असता. तुम्ही पहिला केन्ना इलेक्शन जाता ना जाता व 3 महिने ना 6 महिने ना केन्ना केला तुम्ही विटनेस असतले. आय वर्क एव्हरी डे म्हणून हांवें ऑफिसूय वाडयला. माझे स्टाफूय सारखे बऱ्यांतले बरे काम करता. आय हॅव एक्सपांडेड ऑफिस. चड स्टाफ घेतला कित्याक लोकांक सोंपेपण मेळपाक. हांव म्हजें कर्तव्य म्हूण समजता. आय डोंट डू इट एज अ फेवर टू एनीबडी. हे मुद्दाम सांगता. माय नेचर इज टू वर्क. वर्क इज वर्शिप फॉर मी. हे हांव तुमकां सांगता. म्हाका काम करपा जाय आणि काम केल्यारूच एक सॅटिस्फॅक्शन दुसरे भाशेन मेळटा. सॉल्व करपा जाय. हांवें सॉल्व करून दाखयल्लें आसा. हेचे फुडेंय करतलो. दिस इज एज फार एज वॉटर सप्लाय इज कन्सर्न. लायटी ओदान आमी सादारण बरे आसा. एकूच आमचे उरला सुएज लायन सगळे कडेन आमी दिवपाक. सुएज लायन येतली. पयशे हांवें एक टायमार 150 crore हाडलेले ते दुसरे कडेन डायवर्ट जाले. पूण आतां ते परत ते अकाउंटाक येवपाकूच जाय टू गेट मोर फंड. सो ते येता तेन्ना हळू हळू करून एक एक लायन करून आमी हे सुएजीचे जी प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. आता मुद्दम सांगता. मुद्दम बिफोर इलेक्शन कितें येता ते. बिफोर इलेक्शन काम सुरू जाता. फाउंडेशन स्टोन विदिन अ वीक एक फंक्शन जातले. फेज 2 ऑफ जॉगर्स पार्क. कितें म्हणटा ते गेम चेंजर इज द जॉगर्स पार्क. लास्ट टायम सुद्धा तुमकां सांगता. म्हणजे कितें खूंय जावना चमत्कार कसो जालो. हॉस्पिटल जालें, वाडें लेक जाली, फ्लायओव्हर जाले ते सोडून दी. आता फेज 2 ऑफ जॉगर्स पार्क आज आमचे सरपंच आसा हिंगा बाब साहेबी परवानगी आमी दिल्ली आसा फॉर फेज 2 आज GSIDC. आता फकत उरला वर्क ऑर्डर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपा. आफ्टर कंप्लिटींग ही गिव्स द बँक गॅरंटी. एक विका भितर ते व्हडले फंक्शन जातले आणि थिंगा जायत्यो एडिशनल फॅसिलिटी येतले. पयर आमकां टिका करपा जाय म्हूण करता. ग्रामसभे म्हणटा अरे जॉगर्स पार्क डार्कनस आसा. अरे थोडे दीस त्रास घेवचे पडटा आनी इम्प्रूव करतले जाल्यार. आता जेन्ना आमी काम स्टार्ट करतले जॉगर्स पार्क आमी स्टॉप करपाना. व्यवस्थित लायटिंग करून पयली भाशेनूच चलपा मेळटले. एक एक सेक्शन आयसोलेट करून ते काम करतले. म्हणजे विदाउट डिस्टर्बिंग द वॉकिंग ट्रॅक. वॉकिंग ट्रॅकूय आमी इम्प्रूव करतले. ओपन ए जिम फॉर यूथ, क्लोज्ड जिम फॉर यूथ, ई लायब्ररी फॉर सिनियर सिटीजन, फूड कोर्ट आहा, मागीर एंटरटेनमेंट सेंटर आहा, महिला भवन आसा. हे भाशेन कितलेशे आमी एडिशन केल्ले आसा. आनीकूय झाडां दुसरी लायतले. हेज्या आहा तेज्यावन बरी आनी झाडां लायतले. सो मोर ग्रीनरी. आनी जॉगर्स पार्क आसा ते टँक्स आहा ते थिंगा व्हडलीं झाडां रावन ते कवर करून थिंगा महिला भवन येतले. तेच एरियान आय वॉन्ट टू मेक इट एन एक्सलंट सेंटर फॉर स्पोर्ट्स ऑर स्पोर्ट्स एरेना. एक्सलंट स्पोर्ट एरेना. थिंगा फुटसाल येता. तोय फाउंडेशन स्टोन जॉगर्स पार्क जावन 3-4 दिसां भितर तेय फंक्शन करतलो. 7 साइड फुटसाल येता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाय अंडर CSR विच विल बी रेडी इन 2 months टाइम. आता मातशें म्हाजे डिले जाला. I wanted to inaugurate on 1st January, but maybe by 15th January. Even if code is there, लोकां हेडपा आमी चालू दवरतले. कित्याक फाउंडेशन स्टोन घाल म्हणटा जालो बिकॉज वी आर डुईंग इट इन 2 months. तेजेरूच हांवें पयला आमचे न्यू वाडें भुरगे, वाडें भुरगे, दाबोले भुरगे, चिखले भुरगे दे लव क्रिकेट. आमचो हिंगा ब्रह्मा म्हाका दिसना.